Dawande. Now what is NDZ? No development zone. So no development zone जाल्यार आमगे जर कितें आहा काम करता construction कितें आहा जाल्यार तेवूय बंद. So what it looks like ये बिल्डरागे जायना न्हू बरें तुमगेलेय काबार करया. It is a revenge letter. That is a revenge letter because he is having a problem with the Dawande people asking for their right, wanting to save their गांवकारपण. आमगे गांवकारपण आमकां सेव करपा जाय. तेक नाक म्हणून तें लेटर केला. And by the way, that letter has zero legal tenacity. It is zero because Vishwajit Rane has already started the process. This letter is very late. It is very late. It is miserably late. This thing is not going to happen. It is just, and you know, I've seen the letter a little bit only blur eshkonai choilole. There is no substance in the letter. It is just like an essay, a chat GPT essay, maybe it would have been. So I would say it is an abuse of the letterhead of an MLA of Fatorda. Such MLA of Fatorda letterhead should not be abused. It should only be used for the good of the people. So this NDZ is an eyewash. Please don't consider it as something serious. Now this is what is the letter which is given by the municipality, which just now our brother has spoken about. Look at this letter. You can zoom in. अब वो letter जो है municipality धाडला आमकां म्हळ्यार होय धाडला आमकां दाखोवपाक म्हूण की आमी तुगे कंप्लेंटाचेर कितें तरी एक्शन केलां आनी वो एक्शन म्हळ्यार कितें म्हणा पत्रे जे आहे those पत्रे ऑलरेडी आर इल्लीगल बिकॉज एडमिशन येयलो आहा दुसऱ्या सायडीसून द लँड ओनरान ऑलरेडी ते एडमीट केलां की आपणागे पत्रे इल्लीगल आहाय म्हणून इन सो मेनी वर्ड्स आतां ही म्हणटाय पत्रे इल्लीगल आहा आसून दी तूं फकत सायज रिड्यूस कर फकत एक गॅप दवर आतां एक गॅप दवरपाक आनी सायज रिड्यूस करपाक रेग्युलेशनान तेश कोन्न कांय ना कायद्यान तेश कोन्न कांय ना सो कायद्यांनी हे एक्झिक्युटूच करपा जायना. हो प्रोजेक्ट आमी 18 वर्सां जालीं बाबा आमी आडायताय 18 वर्सां आनी केन्ना पॉलिटिकल लेवल आमी केन्नाच उलोवंक नाय. टील टुडे पॉलिटिकल मिक्सअप केलें आमचे MLA विजय सरदेसाय सारके हो टोटल क्लियर कट तुका सांगता तो पॉलिटिकल लेवल येता. सो आमकां पॉलिटिकल लेवल येवपाक एवरी टायम तो आमकां बोट दाखयता जे प्रोजेक्ट आडोवपा येताय ते बीजेपी म्हूण म्हाका दिसता हांव तेज्या कडच्या जायत्या वर्सांनी व्हडलो आहा आनी टुडे म्हाका इस्तीचो मातशें प्रॉब्लेम जालो एट द एज ऑफ 50 आतां तो 56 जाला तेका इस्तीचो प्रॉब्लेम जाला तेका म्हूण सांग हो सामको झूम करून चोय फाटल्यान सगळे कोण आहाय ते 2017 हांवूय ताजो स्पिकर 2017 हांव ताजो स्पिकर आनी 2017 जेन्ना एसेंब्लीचो रिजल्ट येवन 24 वरां परत ताणें BJP केल्ली ते राती तेका हांवें शी म्हणलेलो कित्याक आमकां BJP म्हणटा ती केन्ना नाका आहली. BJP वचोन ताणें कितें केलें तें तुमकां खबर आहा आख्ख्या गोंयचें निसंटण केलां विजय सरदेसाय. लास्ट टायम विजय सरदेसाय फातोर्डा MLA तेणें प्रेस बायट दिल्ली आनी प्रेस बायटा कितें म्हूण तेंय सांग तुका हो आम बारपा येताय ते प्रोटेस्ट करपा येताय ते हूंय BJP नट्टू. अरे बाबा BJP नट्टू आम न्ही BJP नट्टू न्हू तूं BJP जावंय 2017 आहलो हें सांगपा आमकां फोट मान सांगपा नाका आख्या लोकां खबर आहा जावंय कोण जालो तो 2017 लोकां फोटोवपाक उपरांत तुका नाका. आनी एक सांगतो म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार दामुगे फोटोय तुमकां खबर आहा दुसरो प्रोजेक्ट येता तो कोणा तो BJP जो प्रेजिडंट आहा तेका बारबो फोटो आहा फोटो बिटो कांय आमी फोटोवपाक सोदनाका चोय. आतां हालीं 4-5 दिसांतले हांवें चोयल्ल्या भितर ते फेसबुकार येता गेल्या वॉर्ड नंबर 6 तेणें कॅम्पेन केला पळय ते कॅम्पेनिंगा तो चैतन्य बिल्डरा बारबो कॅम्पेन करता. हांव फोटमाचा तुम ते फेसबूक ओपन कराय आनी लास्ट जाय जाल्यार फोटोय तुमकां शेअर करता. तो ते चैतन्य घेवन कॅम्पेनिंग करता वॉर्ड नंबर 6 हेजे वयल्यान हांव फोटमाचा तुम तेका वचय आनी विचार बाबा होरे चैतन्य तेजे बारबो आसलोलो ना तो. हांव सोशल एक्टिविस्ट सांगतान करूया गोंयकारपण हे सांबाव खूब बरें पूण हे सगळे सांबावतात काय 9 तारखेर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टान हो विजय सरदेसाय हाजीर जालो गोंयकारपणाचे व्हड नारे लायले. 10 तारखेर प्रोटेस्ट जालो आरुसे रेल्वे ट्रॅकाक लागून हिंगाय ताणें व्हड भाशणां केली आनी भाशणान ताणें म्हणलें तुमचो आमदार खंय आसा त्या स्थानीक आमदार जो पळय आसा तो नाहलो तो खंय आसा तेजी बोलसां बोलली हे ताणें भाशणान म्हणलां. आयज हांव विजय सरदेसाय विचारूंक सोदता अरे विजय तुजो लोक
रस्त्यार आयला तुजो लोक बोबो वता तुझे आसले खंय आहा तुजी सुटकेस तुका पावली आयज तूं दुसऱ्या गांवांनी वता तुजो गांव पयलो सांबाळ आनी मागीर दुसऱ्या गांवांत पळय कळ्ळें तुका एडमिनिस्ट्रेटर आमकां 10 दीस दिल्ले 10 दिसान आमचो पळयल्यार कितें केलां काय म्हूण कितें केलें जाल्यार परतून तेंच CEO हांगा सांगता आनी 7 दीस मागीर फुल दिवन आतां ते 10 दिसान तेमी कितें केलें जाणा तो ती फेन्सींग तेमी ती काम काडपा ते आमगे डिमांड आहलो ती फेन्सींग काडपाचो मागीर तेमी कितें केलां 10 पोत्री ती तितली कट केली आमच्या दोळ्या पान हाडपा कळ्ळें तुका आतां हांव कितें म्हणटा हें कोण हें प्रेशर आहा कोणाय प्रेशर आहा पळय टोटली इलिगल आहा तेंको कांय ना 2008 लायसन्स घेवन ते ती फेन्सींग घालपा येयले तेंको कांय ना जाल्यार आमगे हांकां कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेका कित्या प्रॉब्लम जाता कित्या हितून कास्ट जाता तेंचे एक्शन घेवपाक आनी आमगे MLA तो आमगे MLA वेलसांव भोंवता वेलसांव JCBचे उबो रावन अरे बाबा तूं खूंय आहा दोंड्या खूंय आहा तूं म्हणटा आतून वाजा तूं रिजायन जावचें अरे तूं रिजायन जाव तूं तेका म्हणटा तूं आतून वाजा तो म्हणटा म्हणजे तुमच्या लोकांक जर तूं पावना जाल्यार तूं रिजायन जाव म्हूण आतां आमी 6 म्हयने जाले तूं 6 म्हयने जाल्यार तूं हांगा मेळटा पूण तूं हो सोशल मिडियाचेर म्हणटा सोशल मिडियाचेर तेका असो आपूण लोकां बारबो आहा जाल्यार खूंय आहा यो मरे JCB घेवन यो तुजे सायडीन हांव उबो रावता मोड ह्या पत्री हा कॅपिसिटी आहा आम येताय आम रावता उबे पत्री मोड ह्या office and inform them. Even they also meet the administrator. Administrator has given a 10 days time to act under their complaints and so today they are visited. ते पत्रकार म्हणून आयिल्ले I already in this regard I already issue letter to the Chaitanya Homes and Properties LP dated 30/7/2026. So in respect of this so still we have not received this reply. I also sent file to the legal opinion. Once the legal opinion received, we will act accordingly. I will assure that till Monday maximum once we receive, we will issue file will send to the administration till Monday, not even 20.